कोंकणी आमगेली आवय, कोंकणी भास आमगेली आवय भास अशें हांव तिगेल चरणू जाली आमी सर्वांनी तिगेल सेव करका. तिगेल सेव आमी तर करना जाल्यार आनी दुसरें कोण करचें. उत्तर कन्नड जिल्ह्या भितर कुमटा एक सुंदर गांव. हांगा कोंकणी लोक मस्त आसाची. ह्या गांवा भितर बाड कामत कुटुंबा भितर 1950 इसवी भितर म्हगेलो जन्म जालो. प्राथमीक शिक्षण सुद्धा कुमटा गांवांतू जालें. तशीच म्हगेलो बापूस KSRTC भितर आशिल्ले निमित्तान ताका कारवार वर्ग जालो. आमी कारवारा गेले. कारवार बी एक कुमटाचो एक कोंकणी लोकालो गांव. अशें हांव न्हू एक कोंकणी वातावरणा भितरची हांव वाडलो म्हणीत. कॉलेज शिक्षण म्हगेलें शिर्शी गांवा भितर जालें. शिर्शी वतना फुडें म्हाका थोडेशे नाटकां भितर भाग घेवचे अवकाश मेळ्ळो. त्या टायमार म्हाका ह्या कोंकणी भाशे बद्दल एक गोड आयली. घरा भितर म्हगेले आवस कोंकणींत म्हगे बरोबर उलयत आशिल्ली. कोंकणी भजन म्हणत आशिल्ली. कोंकणीची पद दुसरे पद म्हणत आशिल्ली. अशें हांव न्हू त्या वातावरणा भितर वाडिल्ले निमित्त कोंकणी बद्दल मस्त एक नमुन्या गोड आम सर्वांक आयलें. शिक्षण जाले नंतर डॉक्टर A.V. बाळिगा कॉलेज म्हणून न्हू कुमटा भितर आसा. ह्या कॉलेजा भितर म्हगेली वृत्ती आरंभ जाले. हांगा सुद्दां म्हाका कॉलेजा भितर कोंकणी वातावरण मेळ्ळो. अशी म्हगेले जिवना भितर एक MSc गेल्ले वेळार 2 वर्सां सोडल्यार बाकी ओट्टू म्हगेले वय कोंकणी वातावरणा भितरची जालें. ह्या निमित्तान कोंकणी खातीर हांव मस्त एक नमुन्यान आकर्शीत जालो. कोंकणी खातीर कांय तरी करका म्हणून म्हाका दिसलें. हांवें पयले कन्नड नाटकां भितर पार्ट घेत आशिल्लो जाल्यार कुमटा येना फुडें हांगच्या वातावरणाक म्हाका कोंकणी भितर नाटक करका अशी दिसली. कुमटा भितर रथबिदी म्हण एक प्रदेश आसा मध्य गांवा भितर. त्या गांवा भितर 5 GSB समाजाची देवस्थान आसाची. ही सुंदर देवस्थानां हांणी प्रति वर्ष धार्मिक कार्यक्रम तशी दुसरे कार्यक्रम करत आशिल्ले. ते कार्यक्रमा भितर तांणी कोंकणी नाटकां प्रति वर्ष करयत आशिल्ले. अशें हांव म्हाका कोंकणी नाटकां शिकोवची आनी तातूंत भितर पात्र घेवचे सुद्दां अवकाश मेळ्ळो. 1976 भितर आमगेले कॉलेजा मॅनेजमेंटान सिल्वर जुबली फंक्शन करका म्हणून तांणी निर्धार केलो. त्या टायमार आमगेले कॅनरा कॉलेज सोसायटीचे अध्यक्ष SV पिकळे मुंबयच्यान आयिल्लो. तो म्हणालो आमी सिल्वर जुबली फंक्शना खातीर एक कोंकणी नाटक बसोवया आनी बॉम्बे भितर ताजें प्रदर्शन करया म्हणून. अशें जावन एक नाटक सुंदर एक नाटक आमी 3 तासाचे प्रारंभ केलो. त्या नाटका भितर सुद्दां म्हाका पात्र घेवचे एक अवकाश मेळ्ळो. आमकां अशें दिसलें की आमी कुमटा भितर एक कोंकणीची एक संस्था स्थापन करका म्हणून. त्याच टायमार आमगेले हांगा लागींचे एक मल्लापूर गांवा भितर अरुण उभयकर म्हणून हेडमास्टर आशिल्लो. तो हांगा कुमटा येवन आमी एक कोंकणी संस्था स्थापन करया म्हणून तो म्हणालो. अशें हांव न्हू आमी एक लायक मायंडेड लोक एक कण मेळ्ळे आनी आमी कोंकणी परिशद एक स्थापन केलें. 1991 भितर एक राज्य मट्टाचे कोंकणी संमेलन आमी करया म्हणून एक विचार आयलो. 4 राज्याचे महाराष्ट्र, गोंय आनी कर्नाटका आनी केरळा अशी 4 गांवांचे प्रख्यात कलाविद तशीच दुसरे महनीयांक आमी लेखकांक हे सर्वांक आमी उट्ट करून आमी ते एक संमेलन आमी ते केलें हांगा. हो संमेलन केली करचे वेळार म्हाका एक संघटना कार्यदर्शी म्हणून एक सेव करचे अवकाश मेळ्ळो. 1995 भितर मंगळुरा भितर विश्व कोंकणी संमेलन करका म्हणून मंगळूरकारान निर्धार केलो. तांणी तेन्ना दुसरे डिस्ट्रिक्टां वचून थंयच्या लोकांक मेळचे खातीर तांणी एक भोंवडी म्हणले कार्यक्रम सुरू केलो. कुमटा हो उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे मध्यवर्ती गांव आशिल्ले निमित्तान बस्ती वामन शेणै कुमटा येवंगेन एक सब हातान केले आनी हे सब करतना सुद्दां म्हाका ताणें मस्त एक अवकाश दिलो. 19
98 धरून घेऊन 2000 पर्यंत म्हाका कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीचे सदस्य म्हणून घेवन सरकारान नेमणूक केले. अशें हांव हे 3 वर्ष परत आनी म्हाका बस्ती वामन शेणै बरोबर काम करचे एक अवकाश मेळ्ळो. त्या टायमाचेर आमी मस्तीतलें काम केलें. कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीन आमकां एक प्रोजेक्ट दिवन एक कोंकणी समांतर शब्दकोश रचन करच्याक एक अवकाश दिला. आतां तें खंय करचें म्हणा फुडें आमगेले घराच्या माळ्यार आमी तो सभ बसोवया. 1 वर्ष पर्यंत आमी ते सभ आमगेले घरा माळ्यार आमी केले. त्या करतना दुसरे समाजाचे दैवज्ञ समाज, सारस्वत समाज, गौड सारस्वत समाज, गौड समाज अशी क्रिश्चन बांधव हांणी सर्वांनी आमगेले माळ्यार बसून आमी एक शब्दाक तांगेले दुसरे समाजा भितर कशी तांणी ते उच्चार करताची हे सर्व आमी बरोवन काडले आनी हे आमी कडेन अकादेमीक सबमीट केले आनी तो समांतर शब्दकोश रचना जाले. तशीच 1998 धरून 2002 पर्यंत केंद्र साहित्य अकादेमीन म्हाका सल्हा मंडळी सदस्य म्हणून नेमणूक केले. ते 5 वर्स त्या टायमार सुद्दां म्हाका कोंकणी भितर सेव करचे अवकाश मेळ्ळो. अशी 40 ते 50 वर्ष कोंकणी खातीर हांव सेव करत उरलो जाल्यार केन्नाची प्रशस्ती खातीर हांवें अपेक्षा केली नाशिल्ली. जाल्यार 1 जानेवारी पयले आठवड्या भितर म्हाका विश्व कोंकणी केंद्राच्यान एक फोन आयलो आनी बस्ती वामन शेणेन सांगलें की म्हगेलें नांव श्रीमती विमला वी पै ह्या पुरस्काराक सिलेक्ट जाला म्हणून सांगलें. म्हगेल्या जिवना भितर म्हाका दिसता की म्हगेले कुलदेव देवकी कृष्ण मल्लीनाथ देव आनी तशीची आमगेलो कुलगुरू विद्याधराज स्वाम्याले आशिर्वादा निमित्तानाची हो म्हाका पुरस्कार मेळ्ळो म्हण हांव समजता. अशें हांव हो पुरस्कार हांव अति खुशीन हो देवाल वरप्रसाद म्हणून हांव स्विकार करता म्हणच्याक म्हाका खुशी पावता.